सगळे ताज इंडिया टूर्साचे जे कमिटी मेंबर्स आहा सगळे हिंगा एकठांय जाला। 2-3 दीस पयले एअरपोर्टाचेर एक झगडी जालेली येल्लो ब्लॅकाची आनी आमचे ताज काउंटराचे ओनराचे टॅक्सी ड्रायव्हर ओनराचे। ते आमी कितें सत आहा ते सगळे लोकां उजीर हाडपा आनी सगळे सांगपा हिंगा एकठांय जाला। फर्स्ट थिंग म्हणटा ते एवरी टायम जे कितें झगडी जाला ते एकूच मनशा लागून जाता, तो आसा मुकेश। एवरी टायम तो पिवन येता, आमचे काउंटरा उजीर येता, जे गेस्ट जे गोंया भोंवपा येता तेंचे उजीर येता आनी म्हणटा ये ताज काउंटर वाला चोर है, रेपिस्ट है, ये तुमको लेके जाएगा, किधर भी लुटेगा मारे। एवरी टायम हेजे पयलीं आमी तेजे नांवान आमी रायटिंगान बरोवन कंप्लेंट दिलेले 25 जाण सायन मारून। सेम तेणें हेच फाटल्यान सगळे आमी सायन मारून दिलेले, सेम तेणें हेच वर्ड यूज केलेले, तुमी चोर आहा सदां एवरी टायम झगडी जाता एकूच मनशा लागून जाता, तो जावन आसा मुकेश। आनी तेंचे ते येल्लो ब्लॅकाचे 350 जे टॅक्सी आहा जे एअरपोर्टाचेर चलता आनी कोणाच्या वांगडा कांयच गोफू जावं ना। वो येता एवरी टायम पिवन येता, तेजेर कांय एक्शन जावंक ना, हे कंप्लेंटाचेर आमचेर कांय एक्शन जावं ना। सेकंड थिंग म्हणटा ते येल्लो ब्लॅक जे आमकां टिका करता की आमी हिंगा टॉटिंग करता, हाय रेटान भाडे व्हरता आनी ते म्हणटा हायजॅकर। लास्ट टायम अशीच कितें प्रॉब्लम जावन जो ओल्ड PI आहलो गुरुदास कदम जो साहेब आहलो तेणें आमकां कितें म्हणलें, आमकां वळखोवपा मेळना कोण हायजॅकर कोण ताज मेंबर। तेणें मागीर आमकां एक सजेस्ट केलें की तुमी ताज मेंबर जे आहा तुमी पास घालात, तेन्ना आमकां इजी पडटलें की ताज मेंबर ताजाचे कोण आनी येल्लो ब्लॅक कोण आनी हायजॅकर कोण। ते प्रमाणे आमी सगळ्यांक ID दिला। जितलेय थिंगा हायजॅकर आहा ते येल्लो ब्लॅकार रावन फुडें भाडे करता, ताज काउंटरा कडेन रावन भाडे करता। ते एक्चुअली लुकआउट आमचे न्हू, ते पुलिसीचे लुकआउट आनी हे येल्लो ब्लॅक जे आहा टिका आमचेर करता। येल्लो ब्लॅकाचे कितें आहा ते 350 जे ओनर आहा ते 350 सगळे हिंगा ना, तेंचे एक जाला बिझनस। ते काडून तुका परमीट विकपा जाय जाल्यार तेंचे कमिटीन मिटींग जाता, काडून टॅक्सी आनी कोणाक विकता। असले जायते ओनर आहा जे लंडनान आहा, दुबयान आहा आनी हिंगा गाडी चलोवपा दिला। हेजेर सद्या म्हणटा ते पयले येल्लो ब्लॅक म्हणटा ते कोणाक एक जे गरीब मनीस कोणाक एम्प्लॉयमेंट ना तेका ते गव्हर्मेंटान दिला की तो बाबा आपले जोडून हावून दी म्हणून। आमी आतां ते बिझनस करून दवरला। आमचे ताज मेंबराचे जे आमी आहा आमचे ताज काउंटर अप्रूव्ड बाय एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेंडर पास जावन आमी हिंगा लिगल आहा। ते आमकां प्रत्येक पाटी इलिगल म्हणटा। आमी 5% GST फारीक करता, कंपल्सरी आमी स्लिपान वयता, ऑथॉरिटीक आमी ते आमचे ओनर जो रेंट पे करता, आमी सगळे हिंगा इलिगल आहे। सद्दां हे म्हणटा आमी इलिगल आनी हेजेर जे आहा येल्लो ब्लॅक सद्दां आमकां जे इलिगल म्हणटा हेजेर तेमी चिंतपा जाय की हिंगा लिगल कोण इलिगल। एअरपोर्ट म्हणटा ते लोकल मुर्मुगांव एअरपोर्ट, हिंगा सगळ्यांक अधिकार आहा जोडून हावपा। गव्हर्मेंटान कोणा रायट दिला तेंकां, टॉटिंग कोण करता तेंचे हांव म्हणना, ते इलिगल आहा ते इलिगल। पूण सद्या आमी हिंगा 150 जे येल्लो ब्लॅकाचे आहा आमी सगळे 350 जे येल्लो ब्लॅकाचे आहा तेंकांय गव्हर्मेंटान परमीट दिला। आमकांय एक रायट दिला, गव्हर्मेंटानूच दिला की बाबा तुमी भाडे मारून टॅक्सी करून जोडून हायात। जालें तुमकां एक काउंटरार आहा 5 वर्सां जालीं आमकां एक काउंटरार आहा ते सद्दां पयलींसून तेंच सांगता कोण पॅसेंजर येयलो पॅसेंजराक डायरेक्ट सांगता की हे इल्लिगल काउंटर हेंचे कडेन वचनाका। एवरी टायम इल्लिगल म्हणटा। तुमकां कितें इल्लिगल म्हणपा जाय तुमी कोर्टान वचा, पुलीस आहा थिंगा वचा। कित्याक इल्लिगल आमकां म्हणटा, कोणी येता डायरेक्ट म्हणटा हे तुमी हिंगा येवपाचें ना, एअरपोर्ट आमचो, इल्लिगल तुमी इल्लिगल भाडे मारताय। आमी इल्लिगल भाडे मारता जाल्यार आमकां एअरपोर्ट ऑथॉरिटीन कित्याक दिला परमिशन, RTAन कित्याक दिला परमिशन, सगळे विथ हायकोर्टान सुद्दां परमिशन दिला। विथ परमिशन आहा म्हणून आमी हिंगा आहा न्हू, तुमकां कितें आहा तुमी डायरेक्ट कोर्टान वचा। हिंगा येन आमकां आमी GST भरता, एअरपोर्ट ऑथॉरिटीक पे करता, सगळे लिगलूच करता न्हू। तुमकां दिसता कितें आमी इल्लिगल आहा जाल्यार तुमी कोर्टान वचा आनी खूब लॉ आहा थिंगा वचा तुमी डायरेक्टली। तुमकां कितें दिसता तुमकां टार्गेट करता अशें कितें दिसता? एवरी टायम आमकां टार्गेट करता ते आनी तांकां जाय कितें ते फक्त तेच रावपा जाय। आमी वास्कोकार न्हू, आमी सगळे आमचे जितके आहा सगळे जाण आमी वास्कोकारूच, दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सी, वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी, मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी। आमी फक्त आतां येयला फक्त युनियन मेंबर येयला, सगळे टॅक्सीकार येवंक ना कित्याक आतां मातशें परिस्थिती सारकी ना, तेजे खातीर आमी फक्त युनियन मेंबरूच येयला। पुलीस तेच म्हणटा की तुमी लॉ एंड ऑर्डर हातीन घेयनाका, आमी फॉलो करता, आमी लॉ एंड ऑर्डर हातीन घेयना। आमकां सांगला पास कर, आमी पास केला, तांकांय सांगला पास कर, तेंच्यांनी पास करूंक ना। आनी तांकां आतां कशें कळटलें हायजॅकर कोण आनी आमी कोण, तेजे खातीर तांकां दोगांक सांगलेलें की दोगांक पास करा म्हणून, ते फॉलो करना, आमी फॉलो करताय। जे कितें मिटींग जाल्ली न्हू तेन्ना PIन सांगलेलें तुमी युनिफॉर्म घाला म्हणून। आमचे सगळे जाण युनिफॉर्म घालता, ते एकलो बीन युनिफॉर्म घालना।
आनी कितें इनलिगल एक्टिविटी जाता न्हू एअरपोर्टाचेर ते कितें म्हणटा बेश्टे टाच करता म्हणून हेच तेंचें म्हणप आसा. पयलीं बीन तेच म्हणटाले, आतां बीन तेच म्हणटा. आमकां कितें इनलिगल एक्टिविटी आसा न्हू तुमी रिकॉर्डिंग करून दाखय ना आमकां. आतां मुकेश आतां कितें आमचे कडेन व्हिडिओ आसा आनी ते 08 गाडी येता खंयच्यान खबर ना, तेका तेमी भाडे दिता. एक्चुअली तांकां रायट ना भाडे दिवपाक.